नमस्कार. भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो खबरी. पदवीधर तरणाट्यांनी कोंकणी टायपिंग करपाक आनी बरोवपाक शिकचे. सरकार एक्सलन्स इन कोंकणी केंद्रां उक्ती करतले. तशेंच सगळ्या सरकारी दस्तावेजांचे कोंकणीत अणकार करपा खातीर संशोधन कक्ष स्थापन करतले. GSSC खाला उमेदवारांक कोंकणी सक्तीची केला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्लास्टिकाचो कोयर दिसान दीस वाढत आसा. ते खातीर प्लास्टिकाचो वापर कायमचो बंद करपा खातीर पणजी पालिकेचो नवो उपक्रम. पणजे बाजारात आमची पोती उपक्रम सुरू. पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या 6 मागण्यांमदल्यो 5 मागण्यो मान्य. विमानतळावेलो गोवा मेल्साचो कावंटर बंद करप शक्य ना, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यातली येरादारी कोंडीची समस्या सुटावी करपाक येरादारी नियंत्रण कक्ष स्थापन. पोलीस घेतले गुगल मॅप, ड्रोन आणि हेर सोशल मीडियाची मजत. गोंयात पावसाचो नेट कायम. हवामान खात्याकडल्यान 30 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावेलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कोसळ्ळो. तो उबारून 9 महिने जाले. 4 डिसेंबर 2023 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी त्याचे उक्तावण जाल्ले. केंद्र सरकारान लडाखात 5 नव्या जिल्ह्यांची केली घोषणा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हे विशींची माहिती अधिकृत एक्स अकाउंट वयल्यान दिल्या.